गोंयच्यान दर्या, न्हंयो, तलावांनी जावपी शेळापासून इंधन तयार करपाचो संशोधन सध्या एनर्जी रिसोर्स इन्स्टिट्यूट म्हळ्यारूच टॅरी करता. ह्या संकल्पनेक जर यश आयलें जाल्यार वाडट्या इंधनाच्या काळांत हें इंधन गाडयो चलोवप्यांक थाकाय दिवपी थारतलें. ह्या विशीं टॅरीच्या मुंबय आशिल्ल्या प्रयोगशाळेंत शेळ्याचें इंधन करपाक यश आयलां. गोंयांत 1 हेक्टर जागेंत अशा दर्यांतल्या शेळ्यापासून इंधन निर्मिती करपाचो प्रस्ताव आसा. ह्या शिवाय काजूच्या बियांच्या सालांतल्यानूय तेल तयार करपाचो यत्न सध्या सुरू आसा अशें कळटा.